कितले व्हडलो गाडी दिसता न्हू रे बाबा. बाबा कशी चलयता रे तू? टाटा मामा खरंच त्या कधीच टावर चलयता सर आता ब्रेकफास्ट करता. टाइम कितलो आलो सांगू तुमका? टाइम कितलो आलो पण 11:15. केक दोन बायन ना म्हाका इल्ली च्या सुद्दां पिवपाक दिवना. सकाळी उठले पण कितें करूंक दिवना. बायक न्हू कितें जाला थंडी जाला मातशी जोर ना सो ताका वखद बीन घालता न्हू सो ते बेश्टे कितें कितें करीत आसता रडत आसता दिसभर आनी म्हाकाच धर म्हणटा आनी ताका थंडेक वखद घालता पळय ते बेश्टे वखद काडटा आनी कितें खायना सकाळचें ना ताका ते पॅनकेक कशें करून दिता ते खाताले म्हणून ते केले सॅलॅड्स तर खायत ना कितें कितें करून दिले इवन ते चिरमुले तर खाताले ते सुद्दां खायना खबर ना कितें जाला बेश्टे चिडचिड करता. सो म्हाजे बेश्टे ब्रेकफास्ट पण पॅलोस खाता सगळे ड्रायफ्रूट मिक्स ते आसता ते हाडलेले ते मुहेसली कितें ते पॅकेट जाले ते खाता आनी काय ना फास्ट फास्ट आतां ब्रेकफास्ट करतले आनी चिंतलेले तुमकां म्हाजे जे सिरीज जाता तेजी रेसिपी शेअर करतले म्हणून. पण काल कितें जालें पम्पकीन बीन सगळें आसलें म्हाजे तुमकां कळ्ळें सर सगळें कितें जाय आसलें म्हाका ते कितें करतले ते सो हांव खतखतें शेअर करपाचें आसा तुमच्या वांगडा. सो तेज्या खातीर सगळें तुमकां खबर आसा सगळ्यो फोडी लागता. काल पम्पकीन व्हडलो आसा फ्रांसिसान कितें हाफ पम्पकीन कितें कितें केलें आनी सगळें कापड आनी सांगलेलें एक शीर दवर म्हाका म्हणून. बाय आत्तां न्हिदला बाय आनी ताका काल बीन न्हाणोवपाक घेवन आसलें आयज येता म्हणून हांव ती. सो भायर सर म्हटलें फास्ट फास्ट च्या पितले उठले काय उठी पळय मातशें हांव च्या पिवपाक उठलें दिसता. हांव चिंततालें मातशें भायर वचून येतलें म्हणून हांगा काय गावना म्हापसा गावता सगळें सुरींग बीन सो चिंततालें वयतलें म्हणून उठलें पळय पळय कशें धांवत येता पळय पळय कशें येतलें पळय आले अरे म्हणजे बाबा यो 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 चिरमुळे बरें दिसना पळय ताका तोंडा वयल्यानूच कळटा हेज्या. आतां बेश्टे अशे चिरमुळे दिल्ल्यो खावनी बेश्टे म्हणून. सो कितें केलां पळय तेणें सगळें सकयल शिपयल्ले कोणेन ते उडयला सगळें कोणेन. सो पावस मदींच येयल्लो परत सगळे कपडे भितर येयल्लेले परत भायर हाडले आनी बायेचें खबर ना तर रंगोली सोकल्या ताका बेश्टे ती घातले ह्यो मातशे बरें येता हेका आनी सगळ्यो धुवपाकूच आसल्यो. पळय परत हांव भायर येयना फुडें आपूण येयलें पळय अशें करता ते. चल यो बायचें कितें जालां ना ताका 2 दीस न्हाणून आसले आनी बेश्टे ते न्हाणयले बीन ताका हें केलें पेस्ट केलें ते सुद्दां खावन रडोन बेश्टे हांवें ताका फीड दिलें न्हिदले ते आनी हांवें चिंतलेलें कितें ना ब्रेकफास्ट करतलें बाय बीन बरें रावतलें खेळटलें आनी हांव तुमच्या मुखार खतखतें शेअर करतलें म्हणून. सो सगळें रेडी आसलें पूण कितें जाणा खतखतें करपाचें न्हू एकदम टेंशन. तुका सगळ्यो तरेच्यो भाजयो घालपाक जाय सगळे फोडी करून घालपाक जाय ना तेतून खतखतें सो तेन्नाच तुमचें सारकें खतखतें जाता. आतां कांय ना एक 2 भाशेचे हेजे वयर जालें जाल्यार तुमचें खतखतें जाता तें. सो सगळ्या टायपचें घातलें न्हू सो टेस्टी जाता आनी बरें जाता खावपाकूय बेस्ट सामकें. सो आतां म्हाका टायम ना सो आतां कितें करतलें खतखतें करपाक आनी रेसिपी शेअर करपाक टायम जाता की सगळे फोडी कट करपाक जाय सो सगळें तुमकां शेअर करपाक जाय. समज व्हिडिओ बीन करपाचें ना फटाफट केलें जाता हांव तुमकां शेअर करतलें सो तें मागीर करता. आतां हांव बेश्टें न्हू टायम जालो म्हणून फ्रांस बीन जेवपाक बेश्टें भेंड्याचें कालोवंग करता आनी हें पळय एक्चुअली हांवें चणे बीन भिजत घातले ते मागीर करता हें तापून हांगासरूच दवरता आनी पळय ही बेश्टें काल सगळें दवरूंक गावना म्हाका फ्रिजान ही बाकीची बेश्टी फ्रांसान भाजी बीन हाडलेले आनी हे हांवें आतां ऑनलायन म्हाका न्हू कितें कितें अवेलेबल आसलें पळय तें घेतलें लायक बेबी कॉर्न मागीर म्हाजे कडेन रॉ पपायान आसली मागीर तेंड्ल्योय गावना सद्या त्योय म्हाका ऑनलायन गावल्यो आनी पम्पकीन गावना हो भोपळो गावलो सो चलता एकूच ते घातलें. मागीर कॉर्न नासलो म्हणजे ते कॉर्नाचे हें आसलें बेश्टे फ्रोजनाचे सो म्हाका असलो जाय आसलो हो एक घेतलो बेश्टो घालपाक आनी हें बेबे म्हाका न्हू सोरींग गावना पूण हें कितें गावलें ना आई काय दाखयलेलें ते अरवी म्हणून म्हाका ऑनलायन दाखयताले पूण हांवें बेश्टे घेतले की भाजीत आसतलें म्हणलें घालपाक जाय जाल्यार खतखतेन सगळें घालता. काय म्हणलें हें आसता पळय आळूचे तेजे हें म्हणलें मुळां सो ती घालता म्हणाले सो ते घेतले हांवें. सो सगळें अशें म्हाका गावला आनी बाकीचे लायक गाजर बिन्स बीन ते मेन आमचे आसता ते सगळे आहा म्हाजे कडेन ते सगळें काडटले आनी मागीर तुमकां शेअर करता हेच खतखतें काय टायम गावता तेन्ना बेजीक जेवण करून घेता. चलो सो आतां मातशी भायर सरता बस स्टँडार कितें काम पणजे कितें घेवपाक जाय म्हाका नेवऱ्यो सो ते बीन घेता गावल्यार पुरो म्हणटात चड क्वॉन्टिटीन गावता ना काय खबर ना आयडिया ते ऑर्डर दिवचे पडटा. टायमूय नासलो म्हाका वचपाक वयतलें म्हणून सो आतां वयता डायरेक्ट शंकराक पयलीं पावयता ऑफिसान की बायक सर्विसिंगाक दिला 2 दीस जाले ते दिल्ली गावूच ना अजून. सो आज गावतले म्हटलं फायनली मागीर येता आसतना शंकर बायक घेवन येता परवरे मेळिल्ले म्हाजी बायक सर्विसींग घेवपाक आतां नवें हांगा सर्वीस सेंटर ओपन जालां म्हाका लागीं पडटा नाल्यार ऑल द वे तालिगांव वयचें पडटालें आमकां
हे बाय शंकराक हांगा ड्रॉप करता त्याला ऑफिसात सरपंच हे बाय आमची बायक हांगा भायर काढून दवरला चलो तो आता हांगा दवरता मातशें ताका वारो घालपाक जाय म्हटला तेंच्यांनी बाय बाय कर भैया हय कोण रे तू आपूण चलयता कशी चलयता रे डाडा गाडी डाडा गाडी कशी चलयता रे बा दाखय रे ए बाय हांगा पय गाडी दिसता हांगा पय रे कितले व्हडलो गाडी दिसता न्हू रे बाबा बाबा कशी चलयता रे तू बाबा डाडा कशी चलयता गाडी टाटा मामा खरंच त्या कधीच त्यावर चलयता बाबा गिंग कर टाटा गिंग करता कर बाबा गिंग कर बरे तू कर बरे गिंग हे बाबा पावले बस स्टँडार वयता महिला मंडळ कितें गावता पळय महिला मंडळ रोखडे आता कितें जाय तें घेता न्ही हांगा पार्किंग केला थंयच्यान भायल्या हांगा दवरता तुमकां टाटा बाय बाय टाटा मामा वयता बाय 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 टाटा असं चल सो म्हाका महिला मंडळान गावना नेवऱ्यो सो क्लास फायनली हांगा मॉडल बेकरीन हांगा थंयच्यान गावले नेवऱ्यो सो हेजे सेपरेट आहा हेजे रव्याचे आहा आनी पिठाचे आहा सो म्हाजे फेवरेट घेतल्यो आनी आनीक बारीक सारीक कितें आहा तें घेता आनी फटाफट वयता बायगेन गाडयेनच दवरला फायनली किचनान येयल्या हांव कित्याक की म्हाका न्हू कितें म्हणटा तें रेसिपी दाखोवपाक म्हणजे सांजचेच करचें पडटा आनी हांव सांजचें करता पळय कितें स्वीट डीश करता जाल्यार मागीर चावेक बिवेक खाता आनी जेवणाचें कितें करता डायरेक्ट डिनराक खाता तशें जाता म्हाजें सद्या तर ती बायक थंडी जाल्यार बाय म्हाका पयलें की रडटा म्हाकाच धर म्हणटा कांय खायना जेवना कितें करना बेश्टें आनी सारकें न्हिदय ना तुमकां खबर आहा भुरग्यांक थंडी जालें की कशें कितें जाता आनी म्हाजें तुमी हांगासर बॅकग्रावंड पळयत जाल्यार कळ्ळें आसतलें आज कितें स्पेशल करपाचें आसा कोणान सकाळचे ब्लॉग सारको पळोवनासलो जाल्यार हांव सांगलें तुमकां खतखतें करतलें खूब जाणांनी कमेंटूय केल्लेले मुगगाटीचे तुमी पळयला आसतले रेसिपी सो खतखतें केलें कित्याक की चवथीक मेन म्हणजे मुगगाटीचें आसता खतखतें आसता आनी आतां टायम नाशिना की चवथ लागीं पावली सो ह्या वयता म्हणल्यार तुमी चवथ पर्यंत आसतलें तशें आसतलें सो स्टार्ट कर प्रोसेस सो हे सगळें कटींग बिटींग करता म्हणल्यार म्हाका टायम जालो सो हांव मातशें कटिंगान स्लो आहा फ्रांसीस फास्ट कट करता पूण फ्रांसीस मातसो बिजी आसलो सो चलो खतखतें आयज करया हांव म्हाजे स्टायलीन म्हणजे हांव कशें करता तें तुमकां शेअर करता चलो खूब जाणां खतखतें डिफरंट स्टायलीन करता सो म्हाजी रेसिपी तुमकां दाखयता इजी आहा प्रोसेस काय ना फक्त तुमकां डिफरंट टायपच्यो भाजयो लागता इवन अशें ना की खतखतेचे तुमी कितें सगळ्यो भशेच्यो भाजयो जायत कश्यो तुमी 4 सुद्दां कसल्यो फोडी जाल्यार तांकां खतखतें म्हणूंक शकता टमाट बटाट घालून गाजर हे ते अशें घालून सुद्दां खतखतें जाता सो अशें ना की तुमकां सगळ्या टायपचें घातल्यार खतखतें जाता सो सगळें घातल्यार मातशें टेस्ट जाता बरें लागता करियर स्टार्ट जाता हे सगळ्यान हांगासर सगळ्या तरेच्यो भाजयो काडून घेतल्या तरी सुद्दां न्हू म्हाका अश्यो खुबश्यो भाजयो सद्या गावना लायक सुरींग म्हाका म्हणजे गावना ऑनलायनूय पयलो शॉपार गावना आनी हांवें म्हापसा वचपाचें आसलें म्हापसा समज गेलें जाल्यार म्हाका सगळें टोटल गावतलें आसलें पूण म्हापसा वचपाक टायमूय नासलो सकाळचो फ्रांसीस ऑफिसान गेलो आनी सांजचें ऑनलायन केलें स्विगी ब्लिंकीट स्विगीचें कितें कितें गावता तें केलें थोडें आनी थोडें मोस्टली म्हाजे कडेन आसलें फक्त ब्लिंकिटाचें हांवें कितें केलां ना पम्कीन नासलो म्हणून पूण तो कितें भोपळो आयलो म्हाका सो फायनली आमी न्हू पॅनजीम गेल्ले सो येता आसतना म्हाका न्हू तन्नी केळी गावली म्हाका आनी पम्किनाची शीर गावली गांवठी सो ऑलरेडी म्हाजे कडेन ही केळी आसली तन्नी पूण तरी सुद्दां हांवें घेतली व्हडली शीर गावली पूण हांवें तेज्याकून थोडोच पार्ट कट करून घातला सो कितें कितें घेतला तुमकां दाखयता चलो सो हांगा सगळें घेतल्यान मेन म्हणजे सगळ्यो भाजयो तुमकां दाखयता हांवें कितें कितें घेतला तें हांवें हांगासर घेतला कॉर्न घेतला अशें बारीक बारीक कट करून घेतला तुमी कशें कट करूंक शकता हाजें कांयच ना हांवें म्हाका जाय तशें कट केला गाजर घेतला बीन्स घेतला टमाट घेतला आनी हे न्हू हांवें ऑनलायन घेतलेलें हे न्हू आळूची मुळी कितें म्हणटा तें घेतला मागीर बेबीकॉर्न घेतला मागीर न्हू हे कांय ना हे न्हू फ्लावराचे दाणे आसता पळय ते बीटरूट बेबीकॉर्न घेतला 2 हांवें ग्रीन चिली घेतला तेंडल्यो घेतला आनी ह्या प्लेटीन आहा आमचे पडवळ आसता ते हांवें केल्लेले आसता तशी तिवूय आसली म्हणून तिवूय कट करून घेतला प्लस हे आमचो कोकण दुदी कॅप्सिकम शेंग्यो कॉलीफ्लावर रॉ पपया मागीर हे सेपरेट मागीर स्वीट पोटेटोज ही एकूच घेतल्यान कणग्या आनी हे कितें मुळो पम्कीन दुदी आमचो आनी हितून हांवें उदकान घातला ही तन्नी केळी आमची सो हांवें कट केला काळी पडटा न्हू म्हणून अशें उदकान घातला आनी बटाट आनी मेन आसा आमचे ते हे चणे भिजत घातले 2 बीन दवरला हांगासर आनी वाटपाक सगळें हांवें सद्या घेतला मिडियम सायजचो एक कोकोनट घेतला बरो ग्रेट करून थोडी सुकी कोथंबीर
थोड्यो सुक्यो मिरसांगे आनी एक 10-12 घेतला. तुमच्या हिशोबान तुम्ही घेवंक शकता कितले तुमकां तिखट चड कमी जाय ते. आनी थोडोसो आमटान घेतला, मीठ, हळद, तिरफळा आणि इल्लोसो गोडाचो पावडर. सो गोड घेवंक शकता तुम्ही, नाजाल्यार साखरय घेवंक शकता, ऑप्शनल तुमकां कितें जाय तें. सो हे सगळें घेतलां. सो म्हाज्या हिशोबान कितें कितें लागता म्हाका तें. आनी खुबशे म्हणजे म्हाका गांवन आनी खुबशे अशें अर्द्याना कितें करतना चवथीक थोडे भाजयो कितें घालपाच्यो आसता, थोडे घालना, देवाक पान दाखयता तेजेर. थोडे जाणां कितें बटाट बीन घालता, घालना. सो हांवें आयज कितें देवाचें पान बीन तशें ना, तुमकां खबर आसा. म्हाका सगळ्यो म्हणजे म्हाज्या कडेन कितें कितें अवेलेबल आहा पळय तें सगळें घातलां. एक्चुअली हेवूय कमी आहा. सो तुमी देवळान बीन वयता पळय खतखतें खावंक, सगळ्यो टायपचे गावता तुमकां. सो म्हाज्या कडेन जितलें आसलें तें घेतलें खतखतें करपाक. सो म्हाज्या कुकरान बिकरान जातलें आयदनां काय पळय, हांव चिंततालें कुकरान करतलें सगळें. सो सगळें आतां मेन आहा सगळें सिटी लावन घेता, पयलीं शिजयता, बॉयल करून घेता. सो म्हाका हेका न्हू बाकीचे गोड बीट जशें की बीट आहा, कॉर्न आहा, कॅरट बीन आहा पळय, हेका म्हाका सगळ्याक 2 सिटयो लावच्यो पडटल्यो. आनी थोडे हितून लायक पम्पकीन आहा, फ्लावर आनी न्हू हे हांव शेंगो न्हू बेश्ट्यो शिजोवन काडटा सेपरेट. आनी पपया, हेका स्वीट पोटेटोज बीन हेंकां न्हू एकूच सिटीन जातलें हे सगळें. आनी हेंकां बाकीच्यांक बटाट हेका तेका चण्यांक बीन 2 सिटी लावन घेता. सो सगळें पयलीं न्हू बॉयल करून घेता, म्हणजे बाकीच्यो आमच्यो भाजयो सगळ्यो चणे बीन. आनी हेजे मागीर वाटणाचे तुमकां मागीर दाखयता सायड बाय सायड. सगळें पयलीं बॉयल करून घेता, कुकराक सगळ्या सिटी लावन घेतात. चणे डिपेंड अर्द्यानाचे, म्हणजे कित्याक चण्यांचे काय सांगूंक शकना. चण्याचे 2 सिटी लायतले, अर्दे कितें आतां रोखडी सुकयता, अर्दे चण्यांचेर आसता केन्ना 1 सिटीन सुद्दां सारकें मोव जाता, इवन 3 सिटीन सुद्दां शिजना चणे, तशें आसता. सो हांव 2 सिटी लावन घेता आनी बाकीचे थोड्या भाजया 1 सिटी. सो सगळें बॉयल करता आनी तुमकां मेळटा. चलो पयलीं सगळे चणे घातला, हे सगळे भाजी न्हू सगळे धुवन बीन घेतलेले, धुवन कट केलेल्यो. सो चणे घातला, तितून कॉर्न घालता, 2 सिटीचे हांव कितें कितें सामान सगळें घालून घेता. सद्या बीटरूट हांवें कमीच घेतलं ना, तामशें जाता मागीर तें. एकूच बीटरूट धाकटो सायजीचो घेतला हांवें, प्लस फ्लावराचे दाणे, गाजर, प्लस बीन्स, बेबीकॉर्न, 3 लेव, बी शिजोवन घेता सोमतेच. केळी ही म्हाका दिसता 2 सिटीन चड मोव जातली, पूण असो बटाट तितले कितें घालूंक शकता. मुळो घातल्या बरें दिसता, मुळो चड शिजतलो. 2 सिटीक नाका, मुळोय घालता, हेवूय घालता, पडवळती सगळें जालें. एक काम केल्यार बरें दिसता म्हाका, चड कुकरान जातलें सगळें. 2 सिटी मारल्यार बरें दिसता. आनी हेवूय घालता, ही कशी खबर ना म्हाका, चड ना गोटा ही शिजचे ना, हिवूय घालता. हे हांवें 4 कुडके घेतला. सो हे घालता जाल्यार न्हू म्हाका हे आतां म्हाका काय खबर ना, म्हणजे खास सुट्टा तशें बीन हेची न्हू आळूची. हितून आतां सोलां लागतली, पूण ते हांव शिजता तेन्ना घालता कोकम. सो हे पयलीं हांव सगळें शिजोवन घेता, सगळें कुकराक लायता, घालता सगळें आनी सगळें कुकराक लावन 2 सिटी मारून घेता. मातशें हितून मीठ घालता आनी इल्लें उदक लागतलें. सो कुकराक म्हणजे शिजतकीच मातशें बरें मीठूय जाय न्हू. सो चलो हे कुकराक हे सगळें शिजोवन घेता. हांगासर ना हांवें कितें केलें, 1 सिटी काडली पयलीं, बाकीचे बॉयल केले, परत तितूनच सगळे बाकीचे आनी उरला ते घातले आनी 1 सिटी काडली. आतां हे दवरला. सो हे मागीर ओपन करता आनी सायड बाय सायडीन बेश्टी शिजोवन काडला. ही आमची शेंग्यो आनी फ्लावर केक हे कुकरान घातले, 1 सिटी मारल्यार शेंगो सारक्यो फुट्टन काबार जातल्यो. आनी हे उरला कॅप्सिकम आनी टमाट आनी ग्रीन चिली, हे हांव बॉयल जातले पळय तेन्ना घालतले. आनी मेन आमचे आतां उरला सोयेचे. सो हे कितें करतले हांव आतां, सगळें ग्रायंड करपाक जाय. सो ग्रायंड करच्या पयलीं हेका मातशें हलकेशें भाजून घेतलें हांव. ग्रीन चिली, कोथमिऱ्यो आनी हे सोय, आनी थोडोसो हांगा कढीपत्ता घेतला. खूब जाणां कितें करता न्हू, खतखत्याक न्हू तडका दिता सासवांचे बीन सगळें. हांव खतखत्याक बीन तडका बिडका कांय दिवचें ना, सारको प्लेन करतलें, प्लेन अशें करता पळय तशेंच करतलें. सो खूब जाणां कितें आतां हे कोकोनट बीन आहा, मिरची, सुक्यो कोथमिरी बीन डायरेक्ट ग्रायंड करता आनी अशें आमी कडयेक वाडटा तशें वाडटा. सो मातशें तेका स्लायटली बेश्टें रोसाक आमी जशें खूब भाजता पळय सोय तशें भाजपाचें करत ना, पूण मातशें हलकें तळसुपाक जाय. सो खतखत्याची न्हू टेस्ट आनीक बरें लागता. हांगासर आतां कढाई दवरला, हेका गरम करून घेता आनी सोय, ग्रीन चिली, कोकोनट, रेड चिली, सुकी कोथंबीर आनी कढीपत्ता इतलेच मातशें हलकेशें फ्राय करून घेता. तितून आतां मातशें ऑयल घालता, चड न्हू मातशें घालतलें, थोडा ना अशें. मातशें गरम जावनी तितून घालता कढीपत्ता मातसो, सुक्यो कोथमिऱ्यो आनी आमच्यो रेड चिली. आतां बेश्टें तळसून घेता आनी हितूनच आतां ऍड करतले आमची सोय कोकोनट. सो हांगा पळोवंक शकता तुमी
आणि बेश्टे सगळे मातशे फ्राय करून घेतला. थोडे ब्राऊन करू नये, आम्ही रोसाक करता तशें करून हलकेशे बेश्टे फ्राय करून घेतला. म्हाका दिसता सोय कमी जातले आनी म्हाजे फोडी न्हू इतल्यो आहा की सोय सारकी कमी जातली शी दिसता. बट असं न्ही, जाले हांगा फ्राय जाले म्हाजे. सो गॅस बंद करता, थंड करता आनी हे ग्रायंड करून घेता. सो सोयेक मातशें थंड करपाक जाय आनी मागीर मिक्सरान ग्रायंड करून घेवंक जाय. सो हांगासर म्हाजे न्हू हे सोयेचे बीन सगळे भाजलेले ते थंड जाला. थोड्या न्हू भाजून आसले ते ब्राऊन कशें करून नॉर्मल हलकेशे भाजला. सो ते सगळे ग्रायंड करून घेता, मिक्सरान घालून घेता सोय सगळी. सगळे मिक्सरान घातला आनी आतां हितून हांव हे सगळे मिक्सरान घातला. आतां हितून हांव घालता 1 स्पून हळदी पावडर घालून ग्रायंड करून घेता. सगळे माझी फोडी हांगा बॉयल करून रेडी आहा आनी हांगासर ग्रायंड जाला मातशें. सो हातून न्हू आनी मातशें आमटान घालता आनी मातशें ग्रायंड जावपाक जाय ते आनी मातशें ग्रायंड करून घेता परत. हांगासर जालें म्हाजें सगळें ऑलमोस्ट सगळें ग्रायंड जाल्लें आहा. कुकरानूच आतां हांव करता, सगळे फोडी शिजलेले आहा सगळ्यो. सो हितूनच करून घेता. इल्लेशें तितूंतलें इल्लें उदक न्हू हांवें सेपरेट अशें काडून दवरला, चड जायत म्हणून. आतां ह्यो सगळी घालता आनी सगळें आतां बॉयल करपाक जाय. सो हे सगळें घालून घेता, हितून मातशें उदक मिक्स करून घेता आनी सगळें काडटा. हांगासर सगळें घातल्या बीन हितून म्हाजे सोय वाटलेले बीन वाटून सगळे. सो आतां हितून घालता म्हाजे उरलेले ते कॅप्सिकम, टॅमॅटो, 2 ग्रीन चिली कट केल्ले बेश्ट्यो तेवूय घालता. 2-4 कोकम घेतला, केकी आळूचे ते मुळा कशे घातले बीन. सो ते खातीर 2-4 घालता. मागीर तिरफळां ही धुवन हांवें बरीच मातशी धाडून घेतलेली, सो ती घालता. आनी थोडेशे गोडाच्या जाग्यार तुमी साखरूय घालूंक शकता हितून आनी मातशें मीठ घालता. आनी हे जे आहा न्हू ते हांव मागीर घालता, मातशें बॉयल मातशें जाता तेन्ना हे घालता की ऑलरेडी शेंगदाणे बऱ्यो शिजलेले आहा. सो सगळें मिक्स करून घेता आनी बरें बॉयल करून घेता. हे सगळें खतखतें म्हाजें ऑलमोस्ट रेडी जाला. सो बेस्ट जालें हांगासर म्हाजें खतखतें रेडी. सगळ्यो फोडी घालून बीन रेडी आहा आनी टेस्टी सारकी इजी प्रोसेस. सो जाली म्हाजे हांगासर रेसिपी, आयचे म्हजे स्पेशल रेसिपी खतखतें चवथीची स्पेशल. सो तुमकां आवडलें जाल्यार तुमी ट्राय करूंक शकता म्हजी आयची खतखतें. सो चलो आता जेवया फटाफट, सगळी रावला आसता भुकेला आसतली. सो खाता आमी आनी मेळ्या नेक्स्ट व्लॉगान. टील देन टेक केअर, बाय बाय, गुड नाईट.